not nalla. What initially? Wrong word. You cannot use the word initially. What action you are taking? ना ऍक्च्युली आमगे नाका वॉटर इशू पयला ते काय करता त्या मुखार वयतले काम आम कामू करपा नाका मोन करपा सारखे मूस आणि रिव्हर आता First of all, no, you did mistake. Without taking permission from authorities department. Correct? Yes, exactly. So, people want you to first take your permission, and then. And only when you get permission, you produce it to the panchayat. Okay. Yeah. Inform the panchayat. Why not? Advance. Sir. Sir. Our land is 29 meters from Shakti. Forget it. Land. Tell me where is the retaining wall is coming from that point to there. More question. More question. Very good question. वो जो लाइन आ रहा है ना सर लाइन वो जो पाइल्स वो लाइन नहीं तुम मेजरमेंट दिखाओ ना लाइन क्या है ओके ओके are stopping the work or not? We will stop work this side. No. Up, that good work. And just you do that you do till your demarcate work is done. Today they will demarcate. That will. But work should not continue that side. You want to know where exactly you are retaining wall. Please take your answers properly from them. Shahu. People have to see that. Can you tell me after demarcate? I will come along with our Revenue collector, हम एक demarcation आए नहीं. So 1 minute. एक demarcation is left over here, right? Of the government. How you are proper about the other area? Not these people. will demarcate. So you are going to demarcate. So how we can continue with the work when you have not demarcated? Yeah. That is clearly in our land. No, you demarcate. No, There is no demarcate. demarcation. You can't say I'm challenging. That is also not proper. Whole side you see. Some people dispute with them. No, that's why you take your all permission. You are aggravating the dispute. Clever, sir. That panchayat has nothing to do for you. So at least you take some higher order to collect the only water resources. Clever. No. गेलो आनी हांवें जेन्ना असेंब्ली आसतना म्हाका आमगे डेप्युटी सरपंच ब्रायनान म्हाका फोन केलो हिंगा इलिगल फिलिंग जाता म्हूण सो सॅटर्डे हांव इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इंजिनियर हाडून हांवें इन्स्पेक्शन केलें आनीक तांकां सांगलां 2 तारखेर आमी आनी एक सायड इन्स्पेक्शन आसलेलें पूण आमी तांकां आज हांवें हालीं पंचायत मेंबरां आपयल्ले आनीक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आनी तांकां रेल्वे ऑफिसरां आपयल्ले सो हिंगा म्हाका कोण फोन केलो जायते लोक येयल्याय म्हूण सो लोक येयल्याय म्हूण हांवें तांकां बेगीन येयाय म्हूण सांगिल्लें लोक रावताय ते एक्चुली तांकां आनी काम आसलेलें वॉटर रिसोर्स तांकां नोटीस काडपाक सो ऑलरेडी तांकां हांवें सांगिल्लां तांकां शोकाज नोटीस काड म्हूण सो हे वॉटर पॉलिसी फील केले ते कोणे रेल्वे हांणी कोणा सांगितलं तांकां ऑर्डर दिला वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमगे गांवकार सो आनी आज आमी इन्स्पेक्शन कोण आज ऑर्डर दिला काम बंद करपाक टील तेंगेलें डिमार्केट करपाक तेंगे लुगार खंयतो तें जालें म्हणटरी आमी डिसायड करतले वेदर करपाचें काय ना करपाचें आनी हें काम सो आमकां सॅटिस्फाय जावपा जाय लोक बाबा आतां तेंगे लुगार हिंगसो आसा तें एक्स्ट्रा फिलिंग केलें इट इज इनलिगल सो ते आमकां नाका आनी वॉटर पॉलिसी म्हणटी सदां ओपन उरपा जाय हालीं मनसून येवपा जाल्यार 2-3 म्हयने हाडली पूण तेका लागून आमी तें क्लियर करपा जाय पण ती माती आतां काडपा लायली तुवें गोंयांत काडपा लायला आनी तेंकां हे डिमार्केट कोन्न जे तेंगे जागो खंयतो तेंकां आमी कॉल शिवार तेंकां काम टील
आनी काम बंद करतलो पण डॅमेज केला तेजेर कितें आसतलें क्रॉस They did illegal stuff. So what action will you take on illegalities The now? government will decide, that the outer research department will decide what action they are taking. WRD have said they have taken a so-called notice. Yeah. When it is going to serve and how time Today they are going to take the they are. And what about the work which is carried on still? That will stop. So the machinery which is lying here, the machinery, the trucks, will be lying here or they'll be disposed from That here? I don't know. That I don't know, but I have given assurance to that Mr. Sau, you will stop the work till that you have to satisfy that your demarcation how that railway properties that we to follow. सर आणि तेणे मात काट म्हणलो एक्स्ट्रा घालली आत काट म्हणलो तेणे Sakit was atmosphere. So what do you have to say about the Swiss gate which is damaged totally, Yeah. including the villagers saying there was a cross on that? Cross I phone I told सर गांवची लोकसभा आम सांगताय सर ते फोड्याक तू क्रॉस असलो न्हू जाल्यार आनी ना जाल्यार पासून आम घालता हांव घालून दितलो इफ देर इज क्रॉस नासलो पासून जाल्यार लोक सांगत विथ माय ओन हांव बिल्ड करतलो क्रॉस आनी सगळें तें बांदून आसलो तशें तें एश्युरन्स आमच्यान दिवपाक जाता Resource Department and along with our local MLA and villages again भायले थोडे असले तेंगेन एक सायट इन्स्पेक्शन केले आणि थिंगा सांगले चोयले की स्विस गेट आहलो ती पुरयल्या तेजे भायर तेणी दुसरे ते उदक ब्लॉक जालो ते हायटायडाचे ते दुसऱ्यागे बांद म्हूण तेणी ते उदक भायर सोडलं आता MLAन सांगिल्ले ते प्रमाणे आणि त्यांनी एश्युरन्स दिले प्रमाणे ते पहिले सर्वेयर हाडू लायला आमी गव्हर्मेंट सर्वेयर फ्रॉम रेव्हेन्यू कलेक्टर डिपार्टमेंट डिमार्केट कर म्हणून लँड खूंय आहा ते आणि अकॉर्डिंगली टील देन तेणी काम मुखार करूनाय म्हणून आणि MLA क्वेश्चन केलो तेन्ना लोकांनी आणि तेन्ना काम कमेस केलें जाल्यार कितें करतले काय म्हळ्यार तेन्ना सांगलें आपण येवन फिजिकली स्टॉप करतो